गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार सगळ्यांक दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो. पर्वरी फ्लायओव्हराचे काम 70% पुराय 88 खांब्यांतले 56 खांबे पुराय. फ्लायओव्हराचे काम पुराय जावपाची डेडलायन आसा डिसेंबर 2026 मात ऑगस्ट 2026 मेरेन काम पुराय करपाची दवरल्या मोख. आदलो आमदार लवूचे कुडीचेर जाले निमणे संस्कार सर्वपक्षीय फुडाऱ्यांनी ओपली आर्गां. सुदीन जालो भाऊक रवी म्हणटा बेळगांवां इतली दादागिरी आसत जाल्यार गोंयकारांक करचो पडटलो विचार. दिल्ली रेल्वे स्टेशनाचेर महाकुंभाक वचपी रेल्वेचे प्रवाशांची खेटाखेटी. दुर्घटनेत 18 जाणांक मरण, 10 परस चड लोक जखमी. अमेरिकेत रावपी बेकायदेशीर भारतीयांक घेवन आयले दुसरे विमान. 119 जाणांक अमृतसर देविल्ले अमेरिकेचे विमानात 2 गोंयकारांचो आस्पाव. दोगूय पावले गोंयांत. दोन 2013 वर्सा सावन प्रलंबित लुकसाण भरपाय खाण कंपनीन ताकतिकेन दिवची. आमचो अंत पळोवचो न्ही, अखिल भारतीय किसान सभेच्या बॅनरा खाला मयेच्या शेतकारांची मागणी. आणि शेल्डे ग्रामसभेत कोयराचो आणि ग्राउंडाचो प्रश्न गाजलो. चिमला ग्रामसभेत बेकायदेशीर बोरवेली वेल्यान वातावरण तापले. अवेडेच्या ग्रामसभेत आयलो पायपूल आणि पाड्डेच्या पुलाचो विषय. कुडतडे मॉरेनो रेजिनाल्डार मदींच वाजले. आता खबरो विस्तारान. पर्वरी उड्डाण पुलाचे काम नेटान चालू आसा. पावसा पयलीं सगळे खांबे उबारपाचे काम पुराय जातले अशी माहिती कंत्राटदारान दिल्या. म्हापशें आनी पर्वरी दोनूय वाठारांतले 70% काम पुराय जाला. तशेंच ह्या कामा खातीर जावपी धुल्ल नियंत्रणांत हाडपा खातीर 5 उदकाचे टँकर रस्त्याचेर उदक मारपाक दवरल्यात. पळोवया पर्वरी उड्डाण पुलाची सद्याची स्थिती. पर्वरी उड्डाण पुलाचे काम सध्या झुजा पावण्यात सुरू आसा. हे काम फुडल्या वर्सा ऑगस्ट म्हयन्या मेरेन पुराय जातले अशें मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगले. मात ह्या कामाक लागून पर्वरे मोठ्या प्रमाणात धुल्लांचे प्रदूषण जाता. तशेंच सकाळी आनी सांजेच्या वेळार भरपूर प्रमाणात येरादारीची कोयडी जाता. सध्या उड्डाण पुलाचे 70% काम पुराय जाला. कामाक लागून जो धुल्ल जाता ताचेर उदक मारपा खातीर 5 टँकर दवरल्यात खंय. पर्वरी हांगासर जो फ्लायओव्हर जाता ह्या फ्लायओव्हराचें काम खूब नेटान चालू आसा आनी बेगीनूच हो फ्लायओव्हर लोकांच्या सेवेन उपलब्ध जातलो अशी म्हायती मेळटा. म्हापसा आनी पर्वरी ह्या 2 जाग्यांसून ह्या फ्लायओव्हरचें काम चालू जाल्लें आनी हें काम 70% पुराय जाला अशी म्हायती आमकां कॉन्ट्रॅक्टरान दिल्ली. हालींच गोंयचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्यांनी एक विधान केलें तें म्हटल्यार ऑगस्ट 2026 पर्यंत हो जो फ्लायओव्हर आसा हो पुरायपणान तयार जावन हो लोकांच्या सेवेक उपलब्ध आसतलो. आतां 70% जेन्ना फ्लायओव्हराचें काम कंप्लीट जालें अशी म्हायती मेळ्ळी तेन्ना आमी डेटा मागलो आनी आमकां जो डेटा येयला तो हांव तुमच्या मुखार दवरता. तो डेटा जो आसा तो डेटा जावन आसा म्हणजे सगळ्यांत पयलीं बुनयाद मारतना ह्या ज्यो बुनयादी मारल्यो त्यो बुनयादी जावन आसल्यो 530 बुनयादी मारपाच्यो आसल्यो. भितूंतल्यो 430 बुनयादी मारून कंप्लीट जाल्लेले आसा. 100 उरल्या. तेची लास्ट टार्गेट जे आसा ते एप्रील 2005 ही टार्गेट आसा. त्याच्या वयर जे फावंडेशनाच्या वयर जे पिलर काडटा ताका पायल क्रॅप म्हणटा ते 88 पायल क्रॅप आसा. तितूंतले 60 पायल क्रॅप कंप्लीट जाल्लेले आसा आनी 20 जे आसा ते उरलेले आसा. हेची कंप्लिशन डेट जी आसा ही मे 2025 हे आसा. मागीर वयर पायर शाफ्ट जे आसता ते शाफ्ट जे आसता ते 88 शाफ्ट घालपाचे आसा. 56 शाफ्ट भितूंतले कंप्लीट जाल्लेले आसा आनी 32 शाफ्ट घालपाचे उरल्या. तेची जी लास्ट डेट आसा ती जून 2025 पर्यंतची आसा. पायर क्रॅप जे आसता जेचेर मागीर वयर सेगमेंट घातलो वयता त्या पायर क्रॅप 88 पायर क्रॅप तेची गरज आसा. भितूंतले 51 पायर क्रॅप कंप्लीट जाल्लेले आसा आनी 37 उरलेले आसा. तेची डेट जी आसा ती लास्ट टार्गेट डेट जून 2025 इतली आसा. सेगमेंट कास्टिंग जे सेगमेंट वयर घालता तेची कास्टिंग करपाचें आसा. ते सेगमेंट कास्टिंग जवळपास 1431 सेगमेंट कास्टिंग लागतले ह्या फूल फ्लायओव्हराक. भितूंतले 196 कंप्लीट जाल्लेले आसा आनी 1235 जे आसा ते कंप्लीट जावपाचे आसा. तेची लास्ट डेट जी आसा ती जानेवारी 2026 ही डेट आसा.
जर सेगमेंट लॉन्चिंग जे असता म्हणजे जे आम्ही फ्लायओव्हराच्या वयर 2 खांब्याच्या वयर लॉन्चिंग घालता ते सेगमेंट लॉन्चिंग 87 सेगमेंट लॉन्चिंग आसा भितूतले 2च सद्या कंप्लीट जाल्लेले आसा आनी 85 सेगमेंट जे आसा ते जावपाचे आसा. तेची लास्ट डेट आसा ती मार्च 2026 ही लास्ट डेट आसा. ड्रेन स्लॅब जो सेगमेंटा सायडीन जो ड्रेनेज वयपाक जो स्लॅब आसता तो जवळपास 10.3 किलोमिटरचो स्लॅब घालपाचो आसा. भितूतलो 1 किलोमिटर जो आहा 1.09 किलोमिटरचो स्लॅब जो आहा तो कंप्लीट जाल्लो आसा आनी आजून 9.21 किलोमिटरचो स्लॅब कंप्लीट जावपाचो आसा. तेची लास्ट डेट आसा जून 2026. कंपाऊंड वॉल जी बांदपाची आसता सायडीक जी कंपाऊंड वॉल बांदपाची आसता फ्लायओव्हर स्टार्ट जावच्या पयलीं तेची 2.523 किलोमिटर ही लेंथ असली आणि ही सगळी लेंथ जी आसा ती कंप्लीट जाल्लेली आसा. त्याच भायर रिटेनिंग वॉल ताका जोडून बांदपाची आसता ती जवळपास 0.28 किलोमिटर आसली ती बांदून कंप्लीट जाल्लेली आसा. इलेक्ट्रिसिटी युटिलिटीज म्हणजे वयर खांबे आसतले फ्लायओव्हराच्या वयर त्याची जी इलेक्ट्रिसिटीचे जे युटिलिटी आसा लेंथ आसा 51.25 किलोमिटर भितूतले 42.745 किलोमिटरचे काम सध्या जाल्लेले आसा आणि 8.505 किलोमिटरचे काम उरलेले आसा. त्याची लास्ट डेट मार्च 2025 ही आसा. वॉटर पायपलायन जी आसा ती पायपलायन सुद्धा 12.31 किलोमिटरची आसा. भितरली 6 किलोमिटरची ऑलरेडी घालून त्यांनी कंप्लीट केलेली आसा आणि 6.31 किलोमिटरची अजून उरल्या. त्याची डेट जी आसा ती मार्च 2025 अशी आसा. तर ह्यो आसल्यो टार्गेट डेटीक ज्या प्रमाणे काम चल्लां फास्ट ट्रॅकार ते पळयता हे टार्गेट डेटीचेर हे काम कंप्लीट जातले. हो आसलो स्पेशल रिपोर्ट पर्वरी फ्लायओव्हराचेर. अशेच रिपोर्ट पळोवपा खातीर तुमी पळयत रावात गोमंतक TV. फोंडेचे आदले आमदार लव मामलेदारांच्या कुडीचेर फोंड्या निमणे संस्कार झाले. फोंड्या दुर्गाबाट वाठारांतल्या तांच्या मूळ घरात तांची कूड निमण्या दर्शना खातीर दवरिल्ली. राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी समाजीक तशेंच वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या लोकांनी तांच्या घरा वचून आर्गां ओंपली. पुणेचे आदले आमदार लव मामलेदार हांच्या कुडीचेर फोंड्यान निमणे संस्कार जाले. दुर्गाबाट वाठारांतल्या तांच्या मूळ घरात तांची कूड निमण्या दर्शना खातीर दवरिल्ली. तांचे इश्ट लागींचे लोक तशेंच राजकीय आनी समाजीक क्षेत्रांतल्या लोकांनी लवच्या मूळ घरा वचून तांकां आर्गां ओंपली. थंयचे जे स्थानीक पुलीस अधिकारी आसात थंयचे जे गव्हर्मेंटा कडेन ऑल्सो वी वील बी स्पिकींग दॅट ताचेर कडक कारवाई जावपाक जाय आनी आय थिंक जस्टीस लव मामलेदार आनी तांच्या फॅमिलीक मेळपाक जाय. The way he was connected with the people, the way इतलो बरो सिंपल आमदार ज्या मनशाक म्हाका दिसता ग्रास रूटाक कनेक्टेड आशिल्लो. वी हॅव लॉस्ट अ ग्रेट सोल. we today as the Congress party we have come to pay homage to him. एक बरी दुखद घटना जी काल बेलगांव जाली आनीक जशें आमगे एलोपीन सांगलां वी कॅनॉट टेक दीस लायटली. इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ही बीइंग एन एक्स MLA ओवर वॉट बट एज अ सिनियर सिटीजन आसलो आनी जे व्यक्ती हो जो एजीर ह्या यंग भुरग्यान ताका अटॅक केलो इट हॅज टू बी कंडेम एंड डेफिनेटली आमगे एलोपीन सांगता म्हळ्यार वी आर वीथ द फॅमिली इन देयर ग्रीफ आनी खरेंच वायट दिसता दूख दिसता. बरें व्यक्तिगत फोंडे म्हालांतलें आयज म्हणल्यार संवसाराक अंतरलें. अचानक अचकीत जाल्लो हो जो तांचे कुटुंबियाचेर घालो खरें म्हटल्यार जावचो न्ही कोणाचेर असो जावचो न्ही. एक शिस्तीतले पोलीस ऑफिसर ते पासून राजकारण पर्यंत तांचो प्रवास पण त्याच बरोबर सगळ्यां कडेन मन मिसळून वागपाची तांची पळय कला आसा ती खरें म्हळ्यार तेन्नाच विसरपा येना. घटना जाली ती अचानक जाली. खूब दुख्ख दिसलें कारण बेळगांव वचून अशें मारप ताका हें बरोबर दिसूना. मना लागलें. आमचो बालमित्र तो आनी आमचे मुळे तो फुडें सरिल्लो फुडें गेल्लो पूण राजकारण कितें आसूं नातें आमचें भरपूर बरें आशिल्लें. 1973 आमी शिक्षणाक एक कडेन आशिल्ले. आमचो खूब जाणांचो ग्रूप आशिल्लो. त्या ग्रुपांत 50% आंदोलन
आनी आज ते सगळे भुरग्यांक मेळटा. मतभेद आशिल्ले म्हणून मला मेळटा. ही घटना जी घडली, जी घटना घडपाक जाय नाशिल्ली, कारण बेळगांव आमचे नाते चड आसले कर्नाटका आनी आमचे येवप वचप चड आशिल्ले. आनी लवचे जे आसा आमच्या लव मामलेकार आयज ना आमच्या, तेजे वचप थंय खूब आसतालें कित्याक भुरगीं शिकतालीं थंय. जर बेळगांव जरी अशें जर आमची लोकांक त्रास करता जाल्यार आमच्या लोकांनी विचार करचे पडटले. कलीग ताज्या भशेन मरण आयलें वायट दिसता. इतल्या खातीर कित्याक अनफॉर्च्युनेट अनकॉल्ड फॉर म्हाका दिसता चिंतूंक ना कशें जाल्लें. पूण आमकां ज्यो ताज्यो यादी येता तो एक निश्ठावान मनीस जो सत्या खातीर झगडटालो आनी नॉन करप्ट आसलो. ताजे बरोबर तो PDN बी मेंबर आसा. हांव जाणा की तो केन्नाच कसलो दंश कोणाचो घेवपी न्ही, कोणाचे फाट घेवपी न्ही आनी आपलें एक्सपेक्टेशन कांयच दवरुपी न्ही. असो एक बरो खडेगांत नेतो आज गोंयांत ना जालो. वायट दिसता. असेंब्लीक काँग्रेसचो कॅन्डिडेट म्हणून ताणें मडकय मतदारसंघांतल्यान इलेक्शनूय लढयल्लें आनी तेजे नंतर काँग्रेसच्या सगळ्या सुखदुखांक आमचे बरोबर आसतालो आनी फॉर्मपणे पार्टी बरोबर तो रावल्लोय बीन. पूण जी कितें घटना आयकूं येता आतां बेळगांवांत घडली, कारण एक पुलीस ऑफिसर एक एक्स आमदार जे लोकांक कायदो हातीन घेवप आनीक अशे साद्या मनशांचेर हल्लो करप, एटॅक करप. सो आमी कर्नाटका गव्हर्मेंटा कडेन ऑलरेडी मागलेली आसा की हेजी कंप्लिटली इन्क्वायरी जावची आनीक जेणे कोणें हेजेर हल्लो केलो तांकां शिक्षा ही जावपाक जाय. अत्यंत कादाय आनी सामकें दुख्खद अशें आशिल्लें. म्हाका जेन्ना ती बातमी कळ्ळी तेन्ना हांव पळय मनशाची डेस्टिनी बेळगांव गेल्लो मनीस नाच जाता हें म्हणजे चिंतन करपाच्या पलीकडे त्या मतदारसंघाचो आदलो आमदार लव मामलेकार एका अचानक आनी एका विचित्र परिस्थितीन मरण आयलें. तो पोलीस ऑफिसर आशिल्लो. ती आपली थंयची जी आपली हें आसा ती सर्वीस सोडून तो राजकारणान आयलो, समाजकारणान आयलो आनी गोंयकारांची सेवा करपाच्या नदरेंतल्यान तो इलेक्शनाक उबो रावलो आनी तातूंतल्यान तो जिखून आयलो. ह्या मतदारसंघाचेर फोंडा मतदारसंघाचेर आनी प्रतिनिधित्व केलें आनी तें करता आसतना एक प्रामाणीक मनीस, जेंटलमॅन मनीस अशी एक तेजी वळख आशिल्ली आनी तें सगळें करता आसतना सगळ्या लोकांक वांगडा घेवन तो वतालो. पूण आयज ज्या परिस्थिती भितर ताका मरण आयलां तें पळोवन खूब वायट दिसता. लव मामलेदाराक शेनवारा बेळगांवांत धक्कोदायक मरण आयिल्लें. एका बारीकशे कारणाक लागून रिक्षेकारान केल्ल्या हल्ल्या उपरांत लव हॉटेलांत वतनाच जमनीर कोसळिल्लो. उपरांत हॉस्पिटलांत व्हेल्ले कडेन दोतोरान लवूक मरण आयिल्ल्याचें घोशीत केल्लें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. उत्तर प्रदेशातल्या प्रयागराजात महाकुंभ मेळो सुरू आसा. दिल्लींतल्यान मोठ्या संख्येन लोक महाकुंभाक वतात. नवी दिल्ली रेल्वे स्टेशनावेल्यान महाकुंभा खातीर 2 रेल्वे सोडल्यात. ह्या रेल्वेन चडपा खातीर मोठ्या संख्येन प्रवाशी आयिल्ले. ताका लागून 14 आनी 15 नंबराच्या प्लॅटफॉर्मांचेर खेटाखेट जावन सुमार 18 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 10 परस चड जाणांक दुखापत जाल्या. जखमी जाल्ल्या लोकांक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केल्यात. शेनवार राती नवी दिल्ली रेल्वे स्टेशनाचेर खेटाखेट जावन सुमार 18 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 10 परस चड जाणांक दुखापत जाली. मरण पाविल्ल्या मदीं 9 बायलां, 5 भुरगीं आनी 4 दादल्यांचो आस्पाव आसा. 14 आनी 15 नंबराच्या प्लॅटफॉर्माचेर ही खेटाखेट जाली. कुंभमेळाक वचपा खातीर नवी दिल्ली रेल्वे स्टेशनाचेर मोठी गर्दी जाल्ली. 12 नंबर प्लॅटफॉर्माचेर रेल्वे येवपाची आशिल्ली पूण ती 12 बदला 16 नंबर प्लॅटफॉर्माचेर येतली अशी घोशणा रेल्वेन केल्ली. ताका लागून 12 नंबर प्लॅटफॉर्मा वयल्यान प्रवाशांनी 16 नंबर प्लॅटफॉर्माचेर धांव घेतली. ताकाच लागून ही खेटाखेट जाली आनी तातूंत 18 जाणांक मरण आयलें. इतनी भीड़ मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ. मैंने ऐसी भीड़ कभी ज़िंदगी में नहीं देखी. तो ये अनसा हुआ प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया. तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक. इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई. कुली भाइयों को ठीक पड़ा. कुली भाई दौड़ के आए. पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया. ब्लॉक करके
पब्लिक को रोक के और लाश निकाली, हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। अच्छा, आपने लाशें खुद निकाली हैं? खुद निकाली है साहब। कितनी लाशें निकाली आपने? 15 हमने लोड किए और आगे पता नहीं है, 15 हमने लोड किए। तो किस तरह का मंजर था कि आपने जो देखा होगा? अरे साहब, खाई जूता पड़ा, खाई कपड़ा पड़ा, पब्लिक भच गई एकदम, दब गई नीचे पब्लिक दब गई एकदम। तो आपको देख के क्या लगा वहाँ पे जब आपके अरे हालत कैसे थी? अरे हमारी हालत ऐसी हो गई साहब, हमको रोज आ गए, हमने रात को खाना भी नहीं खाया, मेरी कसम अब तक खाना नहीं खाया वो हरसा को देख के। और कुली भाइयों ने हमारे 3 घंटा तक इतनी मदद करी, ऐसी है ना, पुलिस ने मदद नहीं की है, कुली भाइयों ने जो मदद की है वो। क्या प्रशासन वहाँ पे था, कोई पुलिस की तरफ से? अरे साहब, प्रशासन एक आधे आज जिनको हमने फोन किया, भाई पुलिस बुलाओ, अरे भाई हंगामा मत करो, आएगी। तो वो दमकड़ आई पानी की, 3 दमकड़ आई थी पानी, आग एक बूंदे सोसी का आग लग गई। और एम्बुलेंस फिर 3-4 एम्बुलेंस आई, हमने की भाई एम्बुलेंस डमारसू ने हॉस्पिटल पहुंचा के कोई दस्तक कर किया था वो एम्बुलेंस ने, एक लाश को 2 लाशों को ले जाते रहे वो। ये घटना हमने देखी है। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। अमेरिकेंतल्यान हद्दपार केल्ले दोग गोंयकार आयतारा गोंया आयले. दाबोळी विमानतळाचेर पावले उपरांत ब्युरो ऑफ इमिग्रेशनान तांची खोलायेन चौकशी केली आनी उपरांत तांकां सोडून दिले. अमेरिकेत बेकायदेशीरपणान राबितो करून आशिल्ल्या 103 भारतीयांक घेवन 2 सप्तकां पयलीं पयले विमान आयिल्ले. ते उपरांत आतां 119 भारतीयांक घेवन दुसरे विमान अमेरिकेच्यान पंजाब आयिल्ले. 119 मदीं 67 जाण पंजाबाचे आशिल्ले, जाल्यार हातूंत दोग गोंयकारूय आशिल्ले. सर, ते 2 जाण भुरगे रिटर्न येवपाचे आशिल्ले, सो ते पावले? हय, ते गोंयान पावले आता आणि आपल्या फॅमिली वांगडा आसात. ओके. आनी सर आयज केन्ना सर पावले ते? आमच्या माहिती प्रमाणे आयज सांजे पावल्यात ते. ओके. हय. आनीक कितले जाण आसात सर अशे युएसाक गोंयकार? तशें इन्फॉर्मेशन आमचे कडेन ना. आमकां हे जे इन्फॉर्मेशन आसा हे आमकां आमच्या ऑफिशियली जे मेळ्ळा त्या प्रमाणे हे 2 जाण भुरग्यांक डिपोर्ट केले आणि ते बाकीचे जे डिपोर्ट केले त्यांच्या वांगडा ते आयल्यात आणि हे 2 जाण आता गोंयान पावल्यात. ओके, बरें सर. बरें. खण कंपनीन आमचो अंत पळयनासतना आमची प्रलंबीत लुकसाण भरपाय ताकतिकेन दिवची अशी मागणी मयेच्या शेतकारांनी केल्या. 2013 वर्साच्यान मायनिंग कंपनीन लुकसाण भरपाय दिवंक ना अशी कागाळ शेतकारांनी केल्या. लुकसाण भरपाय मेळचे खातीर मयेच्या शेतकारांचो संघर्ष चालूच आसा. अखिल भारतीय किसान सभेच्या मये युनिटाच्या बॅनरा खाला आयतारा शेतकार परत एकठांय आयले. 2013 वर्साच्यान लुकसाण भरपाय दिवपाक खण कंपनी टाळाटाळ करता. सरकारान लेगीत ह्या प्रश्ना कडेन आडनदर केल्या अशें म्हणीत शेतकारांनी तिडक उक्तायली. जो शेतकारांची जे नुकसान मायनिंग लागून इतली वर्सां जाल्लें आसा ते नुकसान भरपाई मेळची आनी तशी हायकोर्टाची ऑर्डर आसा शेतकारांक कांय वर्सांनी नुकसान भरपाई मेळची, पूण मागीर 2013च्या उपरांत तांकां ती मेळोंक ना आनी खंय तरी कंपनी कोर्टाच्या तांकां फावटी मारूंक लावप, हेतून शिरकवून खंय तरी ते नुकसान भरपाई दिवपाची जी तेंची जबाबदारी आसा ती टाळपाक पळयता. आतां फाटल्या दिसांनी पब्लीक हियरींग जालें आनी तेच्या उपरांत मायनींग परत सुरू जालें. त्या पब्लीक हियरिंगान सुद्दां हांगासल्या लोकांनी आपली ही नुकसान भरपाईचो प्रश्न आसा तो मांडला. पूण तरी आसतना तांकां एनवायरमेंटल क्लियरन्स मेळ्ळे आनी आतां जे मायनींग सुरू जाला तर परत तो प्रश्न येयला की जे शेताचें आनी नुकसान जाता तें कितें, तेजर कांयच तांकां शेतकारांक मेळोंक ना. जेन्ना मायनींग जेन्ना फ्रेश आतां चालू जाल्ली तेन्ना सरकारान खंय तरी सांगलेलें की लोकल्सांक जाल्यार गांवच्या शेतकऱ्यांक विश्वासान घेवन चलतले म्हणून. पूण आयज हे खंयच दिश्टी पडना. लोकांचो इतको रोश आहा की लोक हे आतां शेतकार जाल्यार बागायदारीचे लोक आसा ते हे जे शेतीचेर किंवा बागायतीचेर डिपेंड आहा. आयज तेंची इतकी लुकसाण जाल्ली आसा की तेंचे उदरनिर्वाह तेजेर आसा, तांकां तेजें पोट तेजेर चलता. आयज तेंची कितेंच परिस्थिती, आयज शेतान इतको गाळ आसा की थंय उत्पन्न जाता तें कमी जाता, बागायतदारींचेर सुद्दां सुपारी तांकां कांय मेळना आनी कितें सगळी तेंची लुकसाण जाल्ली आसा. आनी हे कंपनीक आमी सांगलें की तुमी हे बेगींतल्या बेगीन जी फुडली आमची आहा ती आमकां लुकसाण भरपाई बेगीनच्या बेगीन दिवची म्हणून. पूण हेजेर तेंच्यांनी आयज पर्यंत एकदांच जालें तेजी इनिशिएटीव घेवंक ना. आनी सरकारानूय हेजेर गांभीर्यान विचार करपाचो आहा. तेन्ना मायनींग चालू आसा तेन्ना सांगलेलें की लोकांक विश्वासान घे म्हणून. ह्या कंपनीक ते कांयच सांगिना. तेन्ना सरकारानूय ह्या जे रोश आहा पळय लोकांचो आतां इतको जाल्लो आसा, हेज्या पयलीं सुद्दां आमी
मायनींग वचोन बंद हेच्या पयलीं केल्लें आसा. फुडें आमी कितें करतले, लोकांचो रोश इतको आहा की फुडें आमी कितें करतले तें आतां आमी ठरयताले. आतां हेच्या फुडें आमच्या लोकांचो पाशेंस काबार जाला. तेन्ना सरकारान हेजेर गांभीर्यान विचार करचो आनी फुडें कितें तें आनी कंपनी जी बेगीनच्या बेगीन निर्णय घेवचो आनी नुकसाण भरपाई आहा लोकांक पळय ती बेगीनच्या बेगीन दिवची. चड हे लोक लिफ्ट सरकार आहा पळय ते त्रासान पडलेले आसा. तेन्ना हो विशय आहा तो बेगीन गांभीर्यान घेवचो जाल्यार लोक कितें आहा ते फुडें आपलो निर्णय करून आमी घेतले. मेन प्रश्न कितें आसा शेतकारांची शॉर्टेज जाल्ले आसा. कंपनीन आमच्या कडेन मिटींग घेतली. कंपनीन 2-3 आमी पॉझिटिव्ह मिटींग घेतला म्हणून आमी कंपनी बरोबर बसले सुद्दां. कंपनी लास्ट मोमेंट कितें करता, सगळें आयकून घेता आनी तो एक खंयचो तरी हायकोर्टाचें कितें तरी आसा म्हणून सांगतात आनी तें काडून दिता. आमचें म्हणणें कितें आसा, हायकोर्टान मॅटर आहा तें आसुनी, मॅटर तें आमी पळयत आमी चालूच आहा हायकोर्टाचें. पूण तुमी जो फाटलो जेन्ना तुमकां जाय न्हू तेन्ना तुमी पयशे घालतात, सगळें करतात. पूण जेन्ना परत घालचे पडटा तेन्ना तुमी हायकोर्टाक दाखयतात. त्या पेक्षा हांव कितें म्हणटा, तुमचो आमचो जो प्रोसेस आहा तो चालू दवरा आनी बऱ्या भशेन दोनूय कामय तुमचें जावनी आनी शेतकारांचे प्रश्न मोकळे जावं. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. अवैडी केपेंच्या ग्रामसभेत अवैडीचो पाया पूल आणि पाड्डेच्या पुलाविशीं चर्चा जाली. दोनूय पुलाची स्थिती बिकट आशिल्ल्यान थळाव्यांनी संबंदीत प्राधिकरणान लक्ष घालपाची मागणी केल्या. पळयात. अवेडे केपेच्या ग्रामसभेत अवेडेचो पाया पूल तशेंच दर वर्सा पावसान बुडपी पाड्डेच्या पुलाविशीं चर्चा जाली. येरादारी खातीर हे दोनूय पूल सुरक्षीत नाशिल्ल्याचें थळाव्यांनी पंचायतीच्या नदरेक हाडून दिलें. पाया पुलाक दुरुस्तेची खर गरज आसा, तर दर वर्सा पावसात पाड्डेचो पूल बुडिल्ल्या कारणान पुलाक पोंदा वेरो गेल्यात. देखून पंचायतीन हातूंत लक्ष घालून संबंदीत खात्या कडेन हे विशीं उलोवप करचें अशी मागणी ग्रामसभेत जाली. मजगतीं ही ग्रामसभा सरपंचाच्या गैरहाजेरीत जाली. मेन म्हणल्यार कशें आसा, जे इलेक्ट्रिसिटीचे जे पळय केबल जे पळय घातलेले ते केबल मागीर माती घालून ते पुरयले आनी पुरोवन जातरे तेजे टेंडर जाल्लो जे जे करप जी पळय आसा पळय फातर ते तेका मांडून हें केल्लें आनीक लोकांक खूब त्रास जावपाक लागले ते करप आसले कारणान. आनीक जे 4 व्हिलर जी पळय आसा पळय ते करपाक वचोन काही गाडयो पंचार जावपाक लागल्यो. तेन्ना आमी आवाज उठयल्लो की ताबडतोब जे पळय ते केबल घातले कडेन आसा थंय जे पळय आसा तो दामोर घालून हें करची म्हणून. सरकारा कडेन मागता की हे जे पळय केलां ते ताबडतोब ते स्ट्रेंथ येवपा खातीर करप हें करून तेजे वयल्यान दामोर घालपाची गरज आसा. आयज आमची ग्रामसभा आसलेली आनी आयज मेन ग्रामसभे म्हणल्यार आमचे सरपंची ना, सो डेप्युटी सरपंचान ती प्रोसीड केला विथ गव्हर्मेंट ऑफिसर्स. सो आमी कांय ग्रामसभाक एक इश्यू मांडटाले. सो मेन आमचो कनेक्टिविटी अवडे ब्रिजाचो आनी एक फुटब्रीज जो आमचो गेले 4-5 म्हयने बंद केला. सो आमी आज परत विचारलें, ग्रामसभेक पयलीं विचारलें की बाबा तेजेर कितें आसता हें करत स्टेबिलिटी रिपोर्ट हें करा म्हणून. पूण अजून तरी आसा ती म्हणटा लेटर वर्क केला काय केला, पूण अजून एक्झॅक्टली पंचायतीक तेय ब्रिजाचो स्टेबिलिटी रिपोर्ट ना आनी तेय ब्रिजाचो स्टेबिलिटी रिपोर्ट ना. आतां सांगपा म्हणल्यार तोय ब्रिज जर सिंगलाक त्रास जातलो, फाल्यां पावस येतलो परत हो ब्रिज बुडटलो आनी हो मेन इश्यू जो कितलोशेच वर्सां चलता तेजेर अजून कांय जायना. आनी एक स्टेबिलिटी रिपोर्ट जेन्ना गव्हर्मेंट तयार करून धाडूं शकना पंचायतीक आनी पंचायती तेजेर कितें कॉरस्पॉन्डन्स करता ती करता तेजेर जर घेना जाल्यार म्हाका दिसता कितें चलता तें कोमा गेल्ल्या भशेन दिसता गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशन. आयज सांग म्हाका, आयज पंचायत सेक्रेटरी मिटींग तेणी कितें आन्सर दिलें हेजेर? आयज आमी तांकां विचारला, तांकां आमी परत रिमांयडर तेमी लेटर केलें जाल्यार रिमांयडर लेटर करपाक लायले आसा. आमदाराकय करा म्हणून सांगला, सगळ्या ऑथॉरिटीक लेटर करा म्हणून सांगला. कित्याक एक PWD करून उपयोग ना. कित्याक आमकां खबर आसा आमी कितलेशे डॉक्युमेंटेशनाचेर वयतात, थंय पेपर या आनी कशे पेपर दवरतात गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशनाक तेंचे ते फॉलोअप नासता. सो तांकांय फॉलोअप करा म्हणून सांगला आनी एक परत कॉरस्पॉन्डन्स करून तेंचे कडेन डिटेल रिपोर्ट आसा तो घेया म्हणून सांगला. केन्ना म्हणल्यार परत धाड म्हणला? परत आज आयची हेतून परत तांकां रिमांयडर लेटर धाडा म्हणून. मेन इश्यू डिस्कशन जालें तें अवेडेचो फुटब्रीज आनी पारोडा आनी अवेडे गांवांत फाटल्या पावसांक सुद्दां हे दोनी पुला बद्दल लोकांनी एक कन्सर्न केल्लें की
हे दोन्ही सेफ ना म्हणून खंय तरी फूड ब्रिजाक मदीं निर्माण जालें तशेंच जो पारोडा ब्रीज आसा तेका सकयल खंय तरी एयर जालें ह्याची पंचायतीन दखल घेवन कन्सर्न डिपार्टमेंटाक हेजे बद्दल बरोवन कळयलें पूण आजून हेजो स्टॅबिलिटी रिपोर्ट कितें घडलां कितें ना तें आजून येवना लोक हेजे बद्दल लोकांनी अशें म्हणलां की खंय तरी पंचायतीन स्ट्रॉंग हेजेर एक्शन घेवपा जाय आनी परत एक फावटी ह्या बद्दल पळोवपा जाय की लेटर बरोवन जे डिपार्टमेंट WRD आसा तांकां कळोवपा जाय की हो खंय तरी लोकां खातीर डेंजर आसा एक कडेन स्कूल आसा दुसरे कडेन खूब तेंप जालो तेजी मेंटेनन्स पळयता जो फूड ब्रिज आसा आनी पंचायतीक सांगलां की परत एक फावटी हेजेर लक्ष घालचें म्हणून आनी पावसा पयलीं हेजो निर्णय जावचो जे स्टॅबिलिटी रिपोर्ट आसा ताजो हांव गोमंतक TV खातीर ऑलरेडी केपीच्या संस्थानान पळयली गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ. पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात. सबंद राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात. खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें. ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातमी